डेप्युटी कलेक्टर मामदार आणखी कम्युनिटी डॉक्टर आता म्हणजे सकाळी मागचं करून गेला ना देव जर कामाला लागून ते बसला तांकां पेपर वर्क काय ना आनी तेणी बरोवन दिला आमकां काय ना म्हणून आनी हेणें पंचायतीन सांगला बाबा 7 दिसां भितर आपूण रिवोक करता आज 15-20 दिसांनी आसा रे पूण तुमी आमच्या दोळ्यां सगळ्यांक पांग रावपा खबर जाल नाय लोकांनी सांग शकता आम्ही प्रमोद बाबा आम्ही किती सांगता आता आमचे MLAचे जायते एलिगेशन जातात आम्ही चोयले मिडियाचे की MLA कितें करता आता आम्ही तेजे बरोबर इतले रावन आम्ही आमचे दोळ्यान चोयलां ताणें थंय व्हिडिओ चोयला CMाक ताणें कितली रिक्वेस्ट केला आनी कितें उलयलां आमी पूण हाल्या बींग MLA इतलें करून तेजें एलिगेशन येवप आमकां बरें दिसता आता तुका दिसना आता तुका आमी तेका दाखोवपाक सांगपा हाडा बाबा रियली आमी आहाय तेजे बरोबर उलयता आसतना बसता आसतना 9 वरांच्यान 9 ते 9:30 पासून तो उलयता आनी सांगितलां बींग आपण एज ए MLA आपल्याच्यान कितें करूं जाता तें तूं सांग आनी ताणें सांगिल्लें ताका आपण जाता तूं आस्क कोता आनी ताणें रिप्रेजेंटेशन व्हिडिओ आतां इतलें करूनय तुजो आतां ताका नाका तुका त्रास जाता आनी ताणें सांगिल्लें ताका तुमी कितें जाल्यार ताका सॅटिस्फॅक्शन दिया ताणें म्हणून आपण डायरेक्टरा कडेन उलयता फाल्यां म्हणून कितें आहा तें पडटलें सो ताका कितें जाता तें आमचे विशीं ताणें केलो दीस इज सॅटिस्फॅक्शन म्हाका आज मेळ्ळा ताणें हेतून तें पत्तो पूण आज आमी दोळ्यान चोयलां जेन्ना हांव ओडून बगले गेल्लो आनी सराक मेळ्ळे सरान पयलीं ऑलरेडी अपॉयंटमेंट मेळ्ळो ताणें घेयलो आनी तो म्हणलो तुमी सगळे पावलो सगळे आसले पूण म्हाका हे दिसवाले ताणें कितें रिक्वेस्ट केलो न्हू ताणें इतू हार्ड उतरांनी ताका रिक्वेस्ट केलो आतां मुखा वयले आहा देवाक वचून मेळो पर्सनली वचून मेळो पायले आमी पणजे पायले हांव सांगता तें रेजल्यूशन तें जाल्यार हांव मागीर दिता हांवें कितें केलें काय मुगेसाठी कितें ऑलरेडी बाय टेक्शन म्हणून सांगले तुम्ही असं कायदा असा पेशंट समज तुका एक जोर येता कितें तुमी सांगला पळय म्हणटा CM ताणें एक ऑप्शन 2 वर्सां चोवन ताणें फक्त तें जाण तें नाटकां काय ना पळय आतां MLA बरोबर ट्राय केलें आमचें कितें सांगपाक जबरदस्त तुजें कितें म्हणणें म्हाका इतलेंच हांवें सकाळीं येता काय सांगलां हेका सगळ्यांक सांगलां तुमी एवटेच्यान म्हाका दियाक आमी फाटीं घेतले म्हणून हांव विदीन 5 मिनटां भितर म्हाका स्टाक काबार करता तेजे पयलीं ना तेजे पयलीं ना तूं सेमच जावंक हेचेर हेचेर म्हणजे पळय तोंडान आतां जायत सांगता आनी एक वटेच्यान म्हाका व्हरून हॉस्पिटलांत घालता हें सारकें जबरदस्तीन हें कितें चल्लें MLAचेर विश्वास ना तुका कित्याक लागून तो विश्वास ना म्हणला तुजें कितें म्हणणें
हांवें सांगलें एवढेच्यान तूं फाटी घे विदीन 5 मिनटां भितर सेम एमपीकय तेंच सांगलां क्रूज बी येयले तांकां तेंच सांगलां ते 3 जाण येयले एमपी येयलो हांव बाबा कितें रॉंग उलयलो कितें म्हणलें तुमकां कितें म्हणलें नेवर स्टँड रिमेन्स अनचेंज हय स्टँड तसो आसता सामको तसोच ओके मेल्या बसून जाता तील डेड बसून तूं नाका डेड बसून पूण असली बी दादागीर बी चलपाना आमकां हां बाय फोर्स तुमी हॉस्पिटलांत घालपाचें अरे पेशंटान सांगूंक जाय न्हू आपूण बरो ना कितें कात कोण फोर्स करता हांव एक उलोव मिसेस तेगेली बाय फोर्स आम्ही आता घेतला आम्ही डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आतां पोलीस डिपार्टमेंट कोणा सीएमा अंडर बाबा त्या खबर ना USP SP सगळे येवन फोर्स करपा लागले तेका हेल्थाक वचपाक फाल्यां सकाळी कितें प्रॉब्लेम जालो वयता आसतना जबाबदार कोण पोलीस हां आयज तिका हांवें सांगलें DYSP सुनीता तेची मिसीस हांव उलयतां हांव सांगता जबाबदार कितें जाल्यार मिसीस आनी कितें जाल्यार हांगा मरतले आमी प्रोजेक्ट फाटी घेतल्या शिवाय वयची ना इतलें सांगून देव बरें हांव सांगता गेल्लो आनी ती रिप्रेझेंटेशन दिलें आयज तो प्रेमानंदाकूच मेळपाक येयलो वॉट इज द एंटायर सिनारियो सीएमान कितें सांगला प्रेमानंद कितें सांगता तुका आमी 3 दीस जाले वयता आमचो प्रेमानंद हांगा स्ट्रायकर बसलो आनीक सांगपाचें म्हणल्यार हांव डेली तेजी खबर घेवपाक येयल्लो आनीक आयज 3रो दीस जेन्ना हांव ताका मेवतालो आनी आमी जेन्ना डिस्कशन जाल्लें फाटीं तो म्हणपाक ताचो एक डिमांड आसलो जावं TCP मिनिस्टर तसोच CMाक मेळोन कन्विन्स करून बाबा जाता तितले बेगीन जे कितें आमचे जे भुतानीक जे परमिशन दिला ती रिवोक जावपाक जाय अशें म्हणून ते पंचायतान रिवोक करपाक जाय अशें म्हणून ताचो डिमांड आसलो ताका लागून तो म्हणपाक लागलो तुगे रिप्रेझेंटेशन व्हरून ताका दी आनी कन्विन्स कर आयज हांव आतांच आवट एंड आवट हांव पणजे CMाक मेळोन येयलो आनी आमच्या घरान सगळे हाडले आनीक CMा कडेन भरपूर आमी डिस्कशन केलें हे भुतानी प्रोजेक्टाक लागून आनी डिस्कशन करता तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आपण जाता तितले बेगीन डिसिजन घेता रिवोक करपाक आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायताकूय आपण कळयता अशें म्हणून सांगलेलें आसा आनीक हांवें ताका रिप्रेझेंटेशन ऑलरेडी दिल्लें आसा जे म्हाका प्रेमानंदान जेन्ना सांगली तेन्ना हांवें ताबडतोब आयज हांवें ताका रिप्रेझेंटेशन पावयल्लें आसा आनी ताणें सांगलां ते भाशेन जाता तितले बेगीन डिसिजन घेवन आपूण रिवोक करपाक सोदता म्हणून अशें म्हूण ताणें म्हाका आतां मॅसेज दिल्ली आसा हांव डायरेक्ट पणजे साकून हांगासर येयलो आसा ताका हांवें सांगलां जें कितें म्हजे सायड कितें आहा तें ऑलरेडी हांवें सांगलां आनी ऑलरेडी हांवें तेज्यानी पयलीं जें कितें जाय तें म्हजे सायडीन कितें जाय तें हांवें केल्लें आसा हांव आनी परत हांव रिपीटान करपाक शकना जाय जाल्यार परत हांव तेंच म्हणटा तेंच परत सांगता पंचायताक जाय जाल्यार रिवोक करपाक प्रॉब्लम ना एक्चुअली तेंच्यान रिवोक करपाक जाता स्पेशल मिटींग देखून मागून तेंच्यांनी रिवोक करपाक हांव कित्याक ते फाटीं फुडें सोदता हें म्हाका कांय समजना इतलो प्रेशर कित्याक आहा लोकांचेर हाडपाक जाय लोकांक कित्याक भायर काडपाक जाय इतलो आमचे गांवचो हो विलेज हे विलेजी लागून आमकां कितें जाय आमकां पंचायत जाय पंचायत कितें पळयता आमकां जे लोकांक जाय ते भाशेन आमकां पंचायत चलोवपाक जाय आयज ते भाशेन जायना हांगासर हांगा उलटें जालां कोणाची डिपेंड रावता हें म्हाकाय सोजमना पंचायतान आपली ड्युटी आहा ती आपली करपाक जाय पूण पंचायत म्हाका दिसता ही सांकवाड विलेज पंचायत आहा ती लोकां बारा ना अशें म्हाका दिसता You done your job. You have done all your job. हांवें मुगे कितें हांवें ऑलरेडी हांवें सगळें हांवें पावयलां आनी हांवें मुगे रिप्रेझेंटेशन दिलां हांव ताका फकत इन्फॉर्म करपाक येयलो वा अशें हांवें कितें तुमी सांगलें तितलें हांवें केलां म्हणून आनी हेज्यानूय फुडें हेज्यान पयलीं देखून जें हांवें कितें आहा तें ऑलरेडी हांवें दिल्लें आसा एसेंब्ली देखून घेतलेलें आसा सगळें जे म्हजो प्रोसेस आसा ऑलरेडी केल्लो आसा हांव ताका फोर्सान सांगपाक शकना विड्रॉ कर म्हणून तर आतां कितें मुगे कितें इन्फॉर्मेशन आहा तें ऑलरेडी ताका दिल्लें आसा You have conveyed the message that CM is willing to act. And you have requested him as a senior citizen to withdraw the strike. इतलें ना Sir, एपिसोड आयज जालो रिगार्डिंग द पुलीस ताका व्हरपाक सोदता ते एपिसोडा बाबतींत तुमचें ओपिनियन कितें ना पळय कितें जालां हांव एक्चुअली आमी 5 गेल्ले आनी म्हाका हांगासर कांय खबर ना जेन्ना हांव CMान म्हाका अपॉयंटमेंट दिलो तेन्ना हांव गेल्लो पूण हांगासर कितें जालें तें म्हाका तितली खबर ना हांव तेजेर चड तुका
जावपाची बस शकना कित्याक म्हाका डिटेल खबर ना कित्याक हांव आतांच आवट एंड आवट आतांच हांगासर येयलो सुद्दां आज बाबा प्रेमानंद आज तिसरो दीस ताका सकाळीं हांवूय पावला तेजे फुडले आनीक आज हांवें आमचे ऑनरेबल MLAचें काम चोयलां ताणें ताबडतोब CMA कडेन आमचे जसो प्रमोद सावंता कडेन अपॉयंटमेंट घेवपाक खूब डिफिकल्ट जाता ताणें अपॉयंटमेंट घेतलो आनी आमकां 9 वरांचेर आज अपॉयंटमेंट मेळ्ळो आनी ताणें रिप्रेजेंटेशन दिलां आनी सरान न्हू कितें उलयलां आमची जी तें आमी पळयलां बींग हे इज अ MLA ताका जायते जाण जायते उलयताय MLA जावन तुवें कितें केलां तुवें कसले स्टेप गेले ताणें असेंब्ली स्टेप घेतले जायते कडेन ताणें तेजें कार्य कितें जाता तें हांवें पळयलां पूण आज पर्सनली ताणें इतले CMA कडच्यान रिक्वेस्ट केला की तो एक सिनियर सिटीजन आज तेजो तिसरो दीस तुमी कितें स्टेप घेताय हेजेर न्हू CMAन ताका इन्शुरन्स दिला आमी जाता ते भाशेन आपण डायरेक्टर ऑफ पंचायता कडेन आनी हेरां कडेन आपण उलयतलो आनी कितें तरी एक डिसिजन आपण काडपा हें करतलो सो ताका लागून हांव आमच्या ऑनरेबल MLAक हांव काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा कित्याक ताणें एक इन्सेंटीव घेयलो कोणें जाल्यार एक हायर ऑथॉरिटी एज अ CMAक मेळोन आनी हो प्रोश तेजे बोगले मांडपाक बींग ही इज एन MLA सो काळजांतल्यान हांव ताका देव बरें कर म्हणटा आनी हांव सोजमतां तो ही मुखावयली मॅटर फॉलो करतलो थँक्यू रेडी बाबा आयज तूं CMAक मेळपाक गेल्लो MLA आहलो वॉट इज द डिस्कशन दॅट हॅपन डिस्कशन म्हणजे जेन्ना पळय ते भुतानी इश्यू जाला तेन्ना MLA आसा तुमकां खबर आसतली MLA आउट ऑफ स्टेशन आसलेलो आनी जेन्ना कळ्ळें की मिटिंगाक ते सगळे कडेन फास्ट येवन तेणें मिटींग अटेंड केली तेणी एश्युरन्स दिला सगळे एश्युरन्स तो परत परत दीत आसा तुमकां खरें सांगपाचें म्हणल्यार हांगा एक्चुली MLAचो रोल ना कित्याक परमिशन दिलां पंचायतीन आनी ते पंचायतीन रिवोक करपाक जाय पंचायतीन रिवोक करपाक जाय आनी MLA आतां प्रेस करता पंचायतीक सांगता की तुमी रिवोक करा म्हणून आनी तेणें इवन आपले एक्सपिरियन्स आला आपुणूय सरपंच आसलो आपुणूय खूब डिसिजन अशें घेतलेले आसा पूण पंचायत कित्याक रिवोक करना तें आमकां खबर ना पूण लोक उलयता हांगा येता कोण तरी बायट दिता की MLA कितें करता MLA आसपा जायना कितें तरी काम करून दाखोवपा जाय MLA हांसून बरेपण लोकांचें घेवन MLA हांगा जिखला आनी जे कोण उलयता ते डिफेक्शन करून पांय पडून झगडून पासून जिखूना सो हांव म्हणटलो तांकां जे कोण उलयता पळय तेंच्यांनी पयलीं जिखचें MLA जावचें आनी मागीर MLAचेर उलोवपाचें नाजाल्यार उलोवपाची गरज ना पूण तुमकां सांगपा म्हणल्यार MLA एवरी टायम रातचो 1:30 पासून हांगा आसता खंयचो MLA 1:30 पासून आसतलो हांगा राती पासून येयलो तो 11 पासून हांगा आसलो आनी आयज तेणें स्पेशल अपॉयंटमेंट केला CMA कडेन CM बिजी आसलो आमी 5 गेले ते आमकां 9 अपॉयंटमेंट मेळ्ळा इतलो तेजे कडेन थंय लोक बिजी आसले पूण आमी रावले आनी 9 मागीर लास्ट आमकां MLAन भितर CMAन भितर घेतले आनी CMA कडेन जशें रोकोदीन बाबान सांगलें तशें तो कसो पांय पडलो CMA कडेन तें आमी जाणा आनी CMAन सांगलां तुमी कितें करपा जाय म्हणल्यार सर इमिजिएटली रिवोक जावपा जाय कित्याक म्हणल्यार तो एक्स सरपंच आनी तो म्हणल्यार सिनियर सिटीजन आनी तो म्हणल्यार लोकां खातीर म्हणल्यार हंगर स्ट्रायकर केला आपल्या स्वार्था खातीर न्हू आनी जेन्ना लोकांक जाय की हो मेगा प्रोजेक्ट नाका तेन्ना सगळ्यांक जाय MLAकूय जाय हो मेगा प्रोजेक्ट नाका आनी तेन्ना CMAन सांगलां तुमचें रिप्रेजेंटेशन कितें तें आपल्याक दी आनी आपूण जाता तितले बेगीन एक्शन घेता म्हणून आनी आमी ते एश्युरन्स घेवन आतां आमी प्रेमानंद बाबाक सांगपा येयला ही आमची ड्युटी आमी आयज केल्ली आसा हेजे फुडें कितें करता CM एक्शन कितें घेता तें पळोवया थँक्स